येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 70% जाले पंचायत मतदान. जाणटे नेणट्या सयत विशेष क्षमतेच्या मतदारांनी वापरलो घटनात्मक हक्क. कळंगुटे वेंचणूक यंत्रणेचो घोळ. बूथ 9 मतदान जालेंच ना. दिश्ट नाशिल्ल्यांक मतदान करपाक मेळचें म्हूण कायद्यांत करात बदल. मागला चिखलेच्या शंकर कवठणकारान. वळेरेंतल्यान नांव गायब. लंडनांतल्यान आयिल्ले बायलेक करपाक मेळ्ळें ना मतदान. पर्रा आसगांवचो शॉर्टकट जावन रावला मरणाचो शॉर्टकट. रस्त्यांची चाळण जाल्ल्यान प्रवाशांक करच्यो पडटात सरकशी. पळयात गोवा 365 चो रिपोर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुका खातीर सकाळ ते सांज मेरेन 70% मतदान जालें. 186 पंचायतींतल्यान 5038 उमेदवार रिंगणांत देंवल्यात. सर्तक नाशिल्ल्यान वेंचणुके आदीं 64 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. कळंगूटच्या 9 नंबर बुथार वेंचणूक यंत्रणे कडल्यान चुको जाल्ल्यान मतदान थांबोवचें पडलें. कळंगूटच्या वॉर्ड 9त फाल्यां म्हटल्यार बिरेस्तारा मतदान जावं येता. इलेक्शन नाका सांग. आणि जे पंचायत निवडून येतात तिथले माझी जबाबदारी त्यांची कामां करपाची. तो हेतून भेदभाव काय आसचो ना. खुबशे प्रत्येक वार्डान 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 लोक सुद्दां रावल्यात. तो जो निवडून येतलो, जो लोक स्थानिक लोक जो ताका निवडून हाडटलो तो आमचो त्या एरियाचो लिडर आसतलो. तो कामां करतलो आणि म्हाजे कडल्यान डेफिनेटली हांव म्हाजे कडल्यान जाता तितलो प्रयत्न आसतलो की ते वार्डांतलो जो निवडून येता तेची कामां ती करून तांकां दिवपाची. म्हाका बरो रिस्पॉन्स आसा. लोकांचो सहयोग बरो आसा आणि आमच्या वाड्यावयले लोक सगळे बरे आसात. आमचे सगळे वोटर्स 321 पूण सध्या तरी 220 पावला. मनाक खूब खुशी जाली एक्चुअली की कॅन्डिडेट म्हणून तसो लोकांचो सपोर्ट आसलेलो की फुडें आतां रावपाचो म्हणून. सो एक वेगळ्या तरेचो एक अनुभव फर्स्ट टायम म्हाका मेळ्ळा आनी तो अनुभव हांव केव्हाच म्हाजे लायफ टायम विचारचो ना ते हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. फाटल्या 25 वर्सां पासून तरी ह्या अंजुना कांयसुवान कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. हांव स्वता ग्रामसभेन अनेक ठराव घेतालो डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत, पण डेव्हलपमेंट कांयच जायनासली. ताका लागून हांवें ही इलेक्शन लडोवपाचें ठरयलें. अंजुना कांयसुवा पंचायत ही वेल नोन पंचायत, श्रीमंत पंचायत, पण डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत झिरो. तुझें विजन कितें आसा? माझें विजन हा गांवाचें डेव्हलपमेंट करपाचें माझें विजन आहा. बसला मी न्यू कॅन्डिडेट पळोवया आतां की चेंज करपाक. कित्याक म्हळ्यार गार्बेजीस पयलीं आसतले तुमी भोंवला हिंगा कांयच हिंगा सुविधा ना. कांय पंचायत कांयच हिंगा कामां जायना. सो आमचे यंगस्टर भुरगे बीन आहा तांकां पासून खेळपाक ग्रावंड ना, कांय ना. गटराचें कामां आसा आनी वयल्यान ना म्हणटा खूब कचरो भितर हाडून उडयला. लोकांचे कचरो हाडून गांवांत उडयता. तें आमकां काम करपाचें आहा. आनी खूब जाणटे बीन आहा. खूब लोकांचे घरां बिरां मोडलेलीं आसा हिंगा. घरां कांय सुविधा ना, उदीक ना, टॉयलेट ना, कांय ना. सगळें कामां आमकां करपाचें आहा म्हणून हेंका फुडें सरला. खूब लोकांक सपोर्ट आहा भुरग्यांचे. सांगपाचें इतलें बाबा लोकांक तुमी पळय इतल्या वर्सां तुमी पळयता लोकांक कशें कितें केलां कितें ना तें म्हणून. आमकां चेंज करपाचें आहा. बाबा एक कचरो बीन दिसता मागीर ट्रेनींग करपाचें आहा. म्हणजे लोकांक कळोंक जाय बाबा पंचायतीचे कितें फॅसिलिटीज गावता कितें गावता लोकांक अजुनूय कांय खबर ना. तें आमकां लोकांक कळोवन दिवपाचें आहा फुडें कशें कितें तें म्हणून. सगळे बरे लोक
लोकांक निवडून हाडपाक लोक सगळो उमेदीन भरला आनी सगल्यांक खबर आसा आमच्या गोंयान कितें चलना पळय तें आनी तेकाच लागून लोक सगलो बऱ्या उमेदवारांक निवडून हाडपाक उमेदीन भायर सरला. 20 वर्सांपासून हांगा राजकीय क्षेत्रात पडलेले आसा. तेन्ना नगरगांव पंचायतीन हांव सलग 4 फावटी निवडून येयल्ले आसा आनी ही म्हाजी 5वी फावट आसा. पयलीं हांव पंच आसलें, मागीर डेप्युटी सरपंच जालें, परत पंच जालें, परत सरपंच जालें, आतां हांव परत आतां रावल्या आनी आतां सरपंच पंच जावपाचें आसा ते आमी आतां निवडून येयल्या उपरांत आमचें जातलें. गव्हर्मेंटान डायरेक्ट सांगलां जे मनीस कोण बरे जे काम करताय लोकां पासून त्या लोकांक हाडचे म्हूण आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हिंगा खंयचे पार्टी सिंबॉल ना जावं BJP काँग्रेस RJ ना TMC खंयचे आम आदमी खंयची पार्टी सिंबॉल ना सो हें जनरल आमगे जाता तेश कोन पयलीं भशेन इलेक्शन. Kerala is going to create history. It's going to be full panchayat with all ladies. If our president is a lady, so why not our panchayat? Our panchayat is going to be pink in color now. With flowers, curtains are going to be pink, and it's going to be women's rule in our panchayat. And response is awesome. And Assam is going to create history. आनी हांव चिंत्ता हेज मुखार हें बरें वॉर्ड एक डेव्हलपमेंट करूंक आनी एक चेंज हाडूंक गेले वाड्यांक जें कितें पयलीं जावंक ना तें आतां हांव करून दाखयतलें. जायतें आहा काम जावं बायलांचें, पेन्शनाचें जावं स्किमो जावं ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर डिपार्टमेंटान गार्बेज प्रॉब्लम मेन हें सारकें कांयच जावंक ना आमच्या वाड्यांक तें हांव एक डेव्हलपमेंट करून दाखयतलें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आमची लोकशाय अजून प्रगल्भ जावंक ना हाची देख शंकर कवठणकारान दिली, जो उक्त्या दोळ्यांनी आपलो गांव पळोवपाक शकना पूण नवो गांव घडोवपाची तांक ताच्या दिश्टिकोनांत आसा हें ताणें दाखोवन दिलां. दिश्ट नाशिल्ल्यांक स्वतंत्रतायेन मतदान करपाक मेळचें हे खातीर कायद्यांत बदल करात, चिखलेच्या शंकर कवठणकारान मागलां. जाल्यार मतदान वळेरेंतल्यान एका मतदाराचें नांव गायब जाल्ल्यान लंडनांतल्यान आयिल्ले एके बायलेक हक्का पासून वंचीत रावचें पडलें. स्वातंत्र्य, समता, भावसार, लोकशाय आणि धर्मनिरपेक्षताय ही आमची घटनात्मक मूल्यां. वेंचणुको लोकशाय घटमूट करतात, ते खातीर स्वातंत्र्य भोव गरजेचें. वेंचणुकेंतली गोपनीयताय तितलीच म्हत्वाची. ती राखप वेंचणूक आयोगाची जापसालदारकी. ते खातीर सुविधा मेळोवन दिवप सरकाराची जबाबदारी. वेंचणुकांनी दिश्टीहीनांक ब्रेन लिपीची तरतूद करची ह्या म्हत्वाच्या विशयाक शंकर कवठणकारान वाचा फोडल्या. ऐकात ताका. हांव टोटली ब्लायंड आसा. आयज हांव हांगासर वोट करपाक येयलो आनी तेंचे वोट करूंक वयतलो जाल्यार तेजे कडेन ब्रेल लिपी मागली. भितर तेंचे कडेन ब्रेल लिपी ना, ते प्रोवायड करूंक तेंचे कडेन प्रोविजन ना ब्रेल लिपीचें. कित्याक तेंच्यांनी सांगलां ते पंचायत राज कायदो आसा पळय, एक्ट आसा, तितून प्रोविजन ना म्हणून. हांव मागतां तितून एमेंडमेंट करून आमकां हें बेगींतले बेगीन ब्रेल लिपी ब्लायंडांक, भाव भयणांक, सगल्यांक गोंयच्या जावं आख्ख्या इंडियेच्या प्रोविजन करून दिवचें की ब्रेल लिपी आनी आमी इंडिपेंडंट वचून वोट करपाचें म्हणून भितर. दिश्ट नाशिल्ल्यांक ब्रेन लिपीच्या आदारान मतदान करपाची तरतूद पंचायत कायद्यांत नाशिल्ल्याचें शंकर कवठणकार सांगता. हाचोच अर्थ मतदाना खातीर दिश्टीहीनांचो परिपूर्ण विचार केल्लो दिसना. मतदानात स्वतंत्रताय आनी गोपनीयताय भोव म्हत्वाची. दिश्ट आशिल्ल्यांक ते विशींची नदर दिवपाचो यत्न पळयात. कित्याक आतां म्हाका कंपेनियन घेवन ते फॉर्मेलिटीज करून खूब टायम गेलो आनी ते फॉर्मेलिटीज केल्या उपरांत कंपेनियनान म्हाजें वोट मारलो. तितून कितें सिक्रेसी उरना आनी हो आमकां फंडामेंटल रायट आसा, कॉन्स्टिट्युशनल रायट दिल्लो आसा वोट करपाक आनी तो आमी इंडिविज्युअल वचून करपाक शकताले. आतां पार्लमेंट इलेक्शन जालें, असेंब्ली इलेक्शन जालें, तितून आमी इंडिपेंडंट वचून वोट करून येताले. आतां हे फावटी म्हाका पंचायत इलेक्शनाक अशें जालें की त्रास जालो की म्हाका कंपेनियन घेवन फॉर्मेलिटीज करून वोट करचें पडलें. हांव मागता सरकारा कडेन आनी सरकार आमच्या डिसेबलांक लागून खूब सेन्सिटीव आसा आनी प्लस तो आमकां डिसेबल फ्रेंडली आसा. हांव सरकारा कडेन मागता हें कितें बेगींतले बेगीन एमेंडमेंट हाडून आमकां हें प्रोविजन करून दिवचें जे आमी इंडिपेंडंटली वोट करूंक शकतले. सगळे आमी गोंयचेच न्हू, आख्खे इंडियेचे भाव भयण सगळे आसा पळय आमी ते ब्लायंड आसा तांकां एक बरें एक सुविधा जातली आनी अशें आमकां त्रास जावचे ना. आनी हांव इलेक्शन कमिशनरा कडेन मागता की हेच्या फुडें आमकां त्रास जावंक जायना म्हणून तुमी कितें तरी एक एक्शन घेवन हें बेगींतले बेगीन करून घेवचें. आणि लोकशाहीतलें हें दुसरें अजाप. खरें म्हटल्यार अधिकाऱ्यांचें घाळपण. ब्रेंडा फर्नांडीस ही वाडी मेर्शेची मतदार.
तिचे लागीं भारतीय वेंचणूक आयोगाचें अधिकृत वळखपत्र आसा, आधार कार्ड आसा, ते भायर पासपोर्ट आसा. 3 डॉक्युमेंट्स आसूनय आयज पंचायत वेंचणुकेंत तिका मतदान करपाक दिलें ना. कित्याक तर तिचें नांवच मतदान वळेरेंतल्यान गायब जालां. आयकात तिका. आयज हांव इलेक्शनाक गेल्लें वोटींग कार्ड घेवन म्हाजें. एका जाग्यार पोलिंग स्टेशनाचेर वचत जाल्यार म्हाका म्हणूंक लागलो दुसऱ्या पोलिंग स्टेशनाचेर वच. थिंगा वचत जाल्यार सगळ्याची नांवां आहा आमच्या वाड्यांतलीं, म्हाज्या डॅडीचेंय नांव आहा पूण म्हाजें नांव ना. म्हाका म्हणूंक लागलो तिसऱ्या पोलिंग स्टेशनाचेर वच. घडये तांणी काडून थिंगा शिफ्ट केलां आसतलें. तिसऱ्या पोलिंग स्टेशनाचेर वचत जाल्यार तेणी कितें एपाचेर म्हाजो इलेक्शन नंबर घालून फायंड आवट करपाक केलें. हें पळय, हें म्हाजें इलेक्शन कार्ड ब्रेंडा फेर्नांडीसाच्या नांवान आसा. एपाचेर म्हाजो नंबर दाखयना. थिंगासान काडलें, पोत्तून आयल्या पोलिंग स्टेशनाचेर आयलें. ते म्हाका म्हणूंक लागले जायत घडये तुमचें नांव डिलीट केलां. हांवें काडलें आनी सॅक्टर ऑफिसराक मेवलें. ती म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना, तुमचें कितें आसा पळय तें BLOन पळोवपाचें. BLOक म्हणटा BLO आपूण आतांच पोजिशनार आयला, आपल्याक कांय खबर ना. थिंगसोरसान काडलें आनी मामलादाराक फोन मारलो. मामलादार म्हणटा जायत घडये तुवें इलेक्शन एसेंब्ली इलेक्शनाक वोटींग करूंक ना म्हणून तुजें नांव कॅन्सील केलां आसतलें. बट हांव कितें म्हणटा, आय एम होल्डींग अ इंडियन पासपोर्ट, आय एम होल्डींग अ इंडियन पासपोर्ट, आय एम होल्डींग अ आधार कार्ड, आय एम होल्डींग अ इलेक्शन कार्ड. हाव कम दे कॅन डिलीट माय नेम फ्रॉम द रोल? तिनूय प्रूफ आसा म्हाका कडेन. तेंका कडेन आन्सर ना. इलेक्शन कमिशनराक फोन मारीत जाल्यार तो म्हणटा घडये तुवें एसेंब्ली इलेक्शनाक फोन मारूंक ना म्हणून तुमचें नांव कॅन्सील केलां आसतलें. कॅन्सील जालें कशें? हांवें एप्लिकेशन दिलां, कितें सबमीट केलां. म्हाका वोट करपाचो रायट आसा, पुरो हक्क आसा विथ ऑल माय डॉक्युमेंट्स. म्हाका आयज हांव लंडनाक सावन येयल्लें वोट करपाक बिकॉज आय एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. गोंयान ही पळय असलीं चरपणां जाता. आतां ते म्हणटात 3 वर्सां हांवें वोट करूंक ना म्हणून घडये म्हाजें नांव डिलीट केलां. सपोजींग 5 वर्सां तर हांव गोंयां येयना जाल्यार म्हाजें घरूय व्हरतलें. तर BLO कोण आसा पळय तो सांगता यू कॅन टेक द फर्दर एक्शन म्हणटा. इट्स युअर रायट, यू कॅन टेक द फर्दर एक्शन. आपल्याक कांय प्रॉब्लेम ना, आपल्याची मिस्टेक ना. वेंचणूक आयोगान ब्रँडाच्या ह्या प्रश्नाची जाप दिवची पडटली. वोटिंगाक लागून खास लंडनांतल्यान आयिल्ल्या ब्रँडान नाजाल्यार कोर्टात वचपाची तयारी दवरल्या. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मेर्शेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आतां खड्डे मुक्त गोंयांतले रस्तो पुराण. पर्रा आसगांवचो रस्तो लोक शॉर्टकट म्हूण वापरतात खरो, पूण हो रस्तो लोकांक मरणाचो शॉर्टकट जावन रावला. पुराय रस्तो व्हांवून गेला. पुराय रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान येरादारी करप्यांक सरकशी करच्यो पडटात. पूण दुसरे वटेन झाडां पडिल्ल्यान ट्रॅफिक लेगीत ठप्प जाला. एमर्जन्सी सर्वीस येवंक नाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांनी झाड कातरलें आनी रस्तो मेकळो केलो. पळयात गोवा 365चो रिपोर्ट. तर आता आमी आसा पर्रा आसगांव रस्त्याचेर. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता कितें मॅस जाला ती. हो पर्रा आसगांव रस्तो म्हणटा तो आतां समस्यांचो कॉम्बो पॅक जावन रावला. एका समस्या बरोबर दुसरी समस्या फ्री. ह्या रस्त्याचेर आदी फोंड आसले, आतां दुसरो एक विशय येयला तो झाडाचो. सरकारी यंत्रणेन पुरायपणान ह्या रस्त्याचेर आड नदर केला. हांगासर पयलीं लोकांक फोंडाची समस्या आसली. आतां कितें जालां, आतां काल राती व्हडल्या पावसाक लागून काल हांगा एक मदीं एक झाड पडला. हे कालच्यान झाड पडला, ते झाड काडपाक कोण खंयची सरकारी एमर्जन्सी सर्विसीस म्हणटा ते अजून कोण येवंक ना. ताका लागून हांगासर ट्रॅफिकाचो ब्लॉक जाला. पयलीं तरी खूबच समस्या जाताली. आतां कोण हे आसले ते येरादारी करपी लोक आसले ते उठले आनी जाता तसो झाड उडून काडून मातसो वाट क्लियर करून दिल्या. ताका लागून मातशें आतां ट्रॅफीक हांगासर इश्यू म्हणटा तो मातसो सॉल्व जाल्लो आसा.
दुसरो म्हणटा तो हांगा रस्त्याची समस्या म्हणटा ती हांगासर येदे व्हडले फोंड पडल्यात. लोक हो शॉर्टकट म्हणून यूज करता पणजे नाल्यार म्हापसा वयपा खातीर, अणजुणचे नाल्यार आसगांवचे लोक. पूण हो शॉर्टकट म्हणटा तो मरणाचो शॉर्टकट जावन रावला. तुमी तशें पळयल्यात जाता. हांगा आदी कोणी तरी फातर हाडून घातिल्ले एक टेम्पररी सोल्युशन म्हणून. लोक येवन हांगासर काम करता, सरकार खंय न्हिदला असो तो प्रश्न एक येयला. गोवा 365 खातीर आसगांवच्यान समीप नार्वेकार. ढवळी फोंडेचो महामार्ग सध्या पार्किंग एरिया जावन रावला. ह्या पुराय महामार्गार रस्त्या कुशीक ट्रक पार्क करून दवरतात. ताचो येरादारीक त्रास जाता. अपघाताची शक्यता आसा. मुळात अशे तरेन हायवेचेर पार्किंग करप बेकायदेशीर. हांगा नो पार्किंगेचो बोर्ड लावचो थळाव्यांनी मागला. आमी ढवळे बायपासाचे आसा. ढवळे बायपास हो आसा, ढवळे टू फर्मावडी केल्लो आसा. एक म्हटल्यार फोंडे म्हटल्यार हे सेंटर जावन आसा इंडस्ट्री स्ट्रीटचे. जे इंडस्ट्रीज आसात सगळे फोंड्याक आसा. फोंड्या म्हटल्यार एक मडकय आसा, कुणय आसा, बेतोडा आसा, बुजगांव आसा, पंचवाडे आसा. जे फोंड्या तालुक्याक सगळे चड आसात. आनी दुसरे म्हटल्यार जे फोंड्या तालुक्यांत सगळे गाडयो ज्यो येतात, ट्रक जे येतात, जे लोडर येतात, अनलोडर जे ट्रक येतात, सगळे ते फोंड्याकूच जातात. फोंड्याच्यान ते इंडस्ट्री वतात, ते वेर्णा इंडस्ट्री वतात, इवन मार्मागांव वतात, पोट्रसा वतात, सगळे फोंडेच्यान वतात. आनी फोंड्याच ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां आसात. ताका लागून सगळे गाडी ज्यो आसा फोंड्याकूच जातात. ते फोंड्या आयले म्हणटरीर हांगा सगळे मॅस जाता. ते बायपास म्हटल्यार जे रवी नायकान जे बायपास काडिल्ले, ते बायपास एक ढवळे मागीर केवडे काडलेलो तो जो आसा, तो फोंडेचो बायपास जो आसा, अमिगोस बायपास आसा, हे सगळे बायपासाचे सगळे ट्रक पार्किंग केल्ले आसा. ट्रक पार्किंगाचे ऑप्शन आसा. ट्रक टर्मिनल म्हळ्यार जे बायपास म्हळ्यार ट्रक टर्मिनल जाल्ले आसा अशें आमी म्हणूंक शकता. पूण लोकांचो डिमांडूय आसा की हांगा बेगीचे बेगीन एक ट्रक टर्मिनल जावचें. आतां आमच्या तालुक्याक जे फोंडा तालुक्याक 4 मंत्री आसात सध्या प्रेझेंटली. 4 मंत्री आसा. पळय आतां हे 4 मंत्री जर हांगा जर इंडस्ट्री डेव्हलप जावपा जाय जाल्यार ट्रक टर्मिनलाची गरज आसा अशें लोकूय म्हणटात. ते जर पळय केन्ना ट्रक टर्मिनल करतात ते लोकांचो डिमांड आसा. आनी लोकां ड्रायव्हरांचो सुद्दां एक डिमांड आसा की तांकां ट्रक टर्मिनल जाय. कित्याक हांगा सोयी कांयच ना. जर ट्रक पार्क केलो जाल्यार तांकां रांदून ट्रका पोंदा रांदून जेवचें पडटा अशी तांची परिस्थिती आसा. दुसरें तांकां टॉयलेटी वचूंक मेळना, आनी खंय न्हांवपा मेळना तांकां. हांगा ती सोय कांयच ना. तांकां इतले ते सगळे वचून ओपनली करतात. ताका लागून लोकांचो डिमांड आहा गोवोरमेंटा कडेन एक आव्हान आसा की हे हांगा फोंड्याक एक ट्रक टर्मिनल करचें अशें तांचोय बी डिमांड आसा. हे रस्त्यार हे गवळे पंचायती पडटा आनी हे रस्त्यार हे हाडू हाडून हांगा गाडी हे करता पार्क करता. हांगा एक्चुअली नो पार्किंग जावपा सरपंचाकूय सांगलेलें, पूण सरपंचान आपूण तितून लक्ष घालता म्हणलेलें. आनी हांगा अशें जाल्ले कारणान एटॅच टोटल रोड आहा पळय त्या रोड पासून ब्लॉक करतात. आनी एकदां गाडी थंय आमकां भितर सरपा मेळना, इतले हे त्रास करतात. तेन्ना हेजेर कोणें तरी लक्ष दिवन सरकारांनी लक्ष दिवचें आनी हांगा नो पार्किंग तांकां हें मारचें. आनी हे वटच्यान रॉंग सायडीक गाडी येता, त्यो गाडी येयल्ले कारणान हे पार्किंग आसले कारणान त्यो गाडी डायरेक्ट येता आनी आमी भायर काडटा आसतना आमच्या गाडयांचेर ठोकतात. पयर 15-20 दीस पयलीं पासून म्हाजी एक गाडयेचेर हाडून मारले तेणी आनी बरे बंपर उडयले. मागीर इन्शुरन्साक क्लेम केले ते मागीरची गोश्ट. पूण इतले हे त्रास करता तेन्ना हेजेर हे हांगा ट्रान्सपोर्टवाले आसा तेंकांय हेजेर हें करचें की तेंची गाडी पार्किंग तेंची हितून खंय तरी जाता जाल्यार तेणी करच्यो. ह्यो हांगा लोकांक त्रास करपाक न्ही. हांव फर्मागुडीर बायपासार उबो आहा. दोंगरे म्हणटा थंय हे दोंगऱ्यांक अशी परिस्थिती आसा. हे सगळे ट्रक सगळे हांगसरल्या फर्मागुडे सुद्दां लायनीन लायिल्ले आसता आनी मदीं कोणाक मदल्यान क्रॉस करून इतले लोकांक वचूंक मेळना. आनी हांगा अशे एक्सिडेंट जावपाची अशी संबंद आसा आनी जाल्या सुद्दां. म्हण हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलें मागतां की हांगा हे ट्रक सगळे काडचे, खंय तरी पार्किंग आनी खंय करचें. ना जाल्यार सगळ्या हांकां ताळो बी दिले जाल्यारय ते कडे काडूं शकता. ना जाल्यार हे अशेंच उरतले, एक्सिडेंट जावपाक शकता. आनी कोणाकूच लोकांक खंयच्यानूय एवडच्यान आरपार अशें करूंक मेळना. रस्त्यान चलून वचपाकूच मेळना अशी हांगा परिस्थिती जाल्ली आसा. जाती तुमी मोटरसायकल घेवन भोंवता न्ही? आमी मोटरसायकल घेवन भोंवता. हांगा मोटरसायकलींनी आमकां ते वटच्यान आसता हे सायडी येवपाक मेळना. हांगा न्हू पार्किंगूय ना सारकी. कितें अशी गव्हर्मेंटा कडेन हांव इतली रिक्वेस्ट करता की हांगा कितेंय तरी हें करून हे ट्रक हालीचे
ते व्हडले टनाचे सुद्दां हे ट्रक सायडीन सुद्दां रावल्ले आसता, व्हडल्यो व्हडल्यो ट्रॉली आसता, त्यो सगळे हांगा रावन सगळे लोकांची परिस्थिती भरपूर बिकट जाल्ली आसता. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मये चिमूल वाड्यार श्रावणी मंगळार मनोवपाची परंपरा चालू आसा. ह्या वाठारांतले भावीक श्री देव गोंय गणेश्वराची आपापले तरेन आराधना करतात. कांय जाण तेची सांगितीक आराधना करतात. गेल्या मंगळारा स्वर विठ्ठल मैफिलींत गोंयचे फामाद गावपी विठ्ठल गांवस आनी सम्राज्ञी शेलार अय्यर हेंचे सुरबूस गायन लोकांक आयकपाची संद मेळ्ळी. मयेची मुलवाड्यार स्वर विठ्ठल ही संगीत कार्यावळ जाली. विठ्ठल गांवस आणि सम्राज्ञी शेलार अय्यर हाणें आपल्या गोड आवाजान आयकुप्यांचेर मोनीड घातलो. खूब तेंपान तनामनाक धादोसकाय दिवपी मधूर गायन आयकपाची संद मयेकारांक मेळ्ळी. संवादिनी साथ सुनाद राया कोरगांवकार, जाल्यार शैलेश शिरोडकार आणि स्वरूपानंद गांवसान तबलो आणि पखवाजाचो सांगात दिलो. शिवनाथ नायकान निवेदन केलें, जाल्यार पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन काशीनाथ मयेकारान केलें. चलात तर घेवया सम्राज्ञी शेलार अय्यर आणि विठ्ठल गांवस हांच्या म्होवाळ आवाजाचो आस्वाद. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे. 11 तारखेमेरेन व्हडल्या पावसाची शक्यताय आसा. उपरांत पावसा उणाव पळोवपाक मेळटलो. बिरेस्तारा मेरेन हवामान खात्यान राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला, जातूंत शुक्रारा उणाव जातलो. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. काल म्हापसा सोडल्यार हेर सगळ्या वाठारांनी पावसान हजेरी लायली, पूण खंयच 2 सेंटीमिटरा वयर पावसाची नोंद जावंक ना. दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान हवामान खात्यान नुस्तेकारांक 12 तारखेमेरेन दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. ह्या काळात दर्यादेग वाठारांनी मोठ्या ल्हारांची शिटकावणी आसा. 11 मेरेन राज्यांत येल्लो अलर्ट. बिरेस्तारा मेरेन राज्यांत येल्लो अलर्ट. चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 12 तारखेमेरेन नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. अजून व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.